स्वाती महाशय, गोंयच्या डेअरी संबंधी खूप नेहमीच चिंतेचो विषय आणि डिस्कशनाचो विषय आसतालो. आणि जेन्ना खोलात गेलो भितर म्हणजे डिटेल स्टडी करपाक गेलो तेन्ना लक्षांत अशें आयलें आमचो फीड प्लांट जो आशिल्लो पळय न्ही तो फीड प्लांटाक लागून डेअरी सदींच लॉसाक उरताली. मानादीक आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचेर डिस्कशन करून तांणीय सांगलें की फीड प्लांट आसा तो कुशीन काडया आनी दुसरे कडेन चलोवपाक दिवया जमतालें अशें म्हणून. आनी ज्या दिसा पासून आमी फीड प्लांट बंद केलो कारण तो नेहमीच लॉसांत. आनी तातूंत बाबा विजयान म्हटलां तशें आनी एकट्यान म्हटलें पळय की स्कॅम कितले म्हाका खबर ना म्हाका, पूण अजून थंय जवळ जवळ 12 कोटी रुपया दिवपाचे आसात. जे रॉ मटेरियल फीड प्लांट चलपाक जाय अशें म्हणून हाडून दिल्लें ताजे 12 कोटी. आय ऑल्सो हॅव लिट डावट अबाउट दॅट. हे इतली बील आसा आनी लोक उजेर रावल्या कशें म्हणजे ऑफकोर्स ओनली 1% हॅज फायल्ड अ केस इन द कोर्ट फॉर रिकवरी. पूण बाकीचे 11 कोटी आसात पळय न्ही किंवा 11.5 कोटी हे लोक सुशेगाद आसात. म्हणून चड तरी आसतना हांव पळयतां की हे लोना संबंदी की आपले हे बिल्स आसा हे बिल्सांचो कितें करपाक जातलें अशें म्हणटा तें. पूण आय टेल यू फाटल्या 6 म्हयन्यांत गोवा डेअरी इज इन प्रॉफीट. इतकेच प्रॉफीट न्ही की फीड प्लांटाक जो स्टाफ आशिल्लो पळय तो सगळो स्टाफ हांगसर एडजस्ट करून सुद्दां तांचो पगार फारीक करून टुडे गोवा डेअरी इज इन प्रॉफीट ऑलमोस्ट 3 to 4 lakhs पर मंथ एवरी मंथ. स्पीकर सर, हांव उमेद घेवन ह्या डिपार्टमेंटांत काम करतां आनी ती म्हटल्यार डेअरीचें प्रोडक्शन आनी वाडपाक जाय. आनी म्हणूनच माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या मनां आशिल्लें कारण ते स्वता डेअरीचो वेवसाय करताले पयलीं आनी अजुनूय तांचे तातूंत भितर तुगेले आवड आसा. आनी म्हणून कामधेनू स्कीम जी आसा पळय न्ही फाटल्या 8 दिसां रिवायज जाल्ली आसा. आनी हे कामधेनू स्किमीच्या माध्यमांतल्यान आमचे गोंयचे शेतकारी आसा पळय न्ही तांणी डेअरी कडेन वळपाक जाय. कारण दर म्हयन्याक म्हटल्यार कोता येता कोट्यांनी रुपये जे आसा पळय न्ही ते नेबरींग स्टेट्सांतले आमी जेन्ना दूद हाडटात थंय ते पयशे वतात. हांगसर जी दुधाची रेट, म्हशीच्या दुधाची रेट, गायच्या दुधाची रेट आमी भायल्यान जें दूद दितात ताका मायक दितात. आय ऑल्सो फील दॅट तें जावपाक जायना अशें म्हणून. ऑफकोर्स गोंयचे आमचे दूदकार जे आसा पळय न्ही तांकां आमी वाडीव रेट दिवपा संबंदी प्रयत्न करतले, हातूंत दुबावूच ना. पूण भायल्यान जें दूद आमी हाडटात म्हयन्याक कोट्यान रुपया 2 कोटी 3 कोटी 4 कोटी म्हयन्याक वगडावन ही दिसाक सुद्दां आसतलें तें अशें दिसता म्हाका वर्कआवट केलें जाल्यार. तें बंद जावपाक जाय. आनी तें बंद जातलें जायत जाल्यार आमच्या प्रत्येकाच्या कोसवी मतदारसंघांतल्यान आमचे तरणाटे भुरगे जे आसात पळय न्ही तांकां आमी डेअरी वेवसाय कशें हाडूंक जातलें विथ एडवान्स टॅक्नॉलॉजी हें आमी पळोवचें पडटलें. आनी हांव तुमकां सांगता की गोंयचे तरणाटे ह्या विशया पासून पयस नात. हांवें जेन्ना म्हज्या मतदारसंघात सादारणसो 15-20 दीस पयलीं हो विशय घेतलो, आय टेल यू टुडे आय गॉट ऑलमोस्ट 20 नेम्स ऑफ अ युथ्स जांकां गोट्या संबंदी काही अडचण आशिल्ली, जांकां जाग्या संबंदी काही अडचण आशिल्ली. आनी ही अडचण जर पयस जाली जर जायत दे आर रेडी टू स्टार्ट देअर ओन डेअरी युनिट. म्हाका आमी कॉपरेटीव मुवमेंट हातूंत मोठेपणान हाडपाक पळोवपाक जाय. कॉपरेटीव माध्यमांतल्यान तरणाटे भुरगे जे आसात पळय न्ही तांकां एखादी कोमुलदाची जमीन आमी एखादी 10,000 20,000 30,000 दिली जर जायत जाल्यार कम्युनिटी डेअरी जी आसा पळय न्ही ती कशे पद्दतीन करूंक जातलें अशें म्हणटा ते. जेणे करून डेअरीक ज्या सादारणशे 1.5 लाख किंवा 2 लाख दूद जाय डेली तें आमी आमच्या गोंया भितर निर्माण करूंक शकतले. आनी इकॉनॉमीक वायब्रेशन्स आमी रुरल एरिया जे आसा पळय न्ही थंय आमी दिवंक शकतले. स्वाती महाशय, हे डेअरीचे दूद जे आसता म्हणजे गोंयचे आमचे लोकल दूदकारांचे ताका इन्सेंटीव सपोर्ट प्रायस हो जो आसा पळय न्ही तोय दिलो वता. माननीय मुख्यमंत्र्याचो मानस असो आसा की जशे आमी पगार 30 तारखेक किंवा 1 तारखेक दितात तशेच पद्दतीन सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटच्या DDSY स्कीम किंवा गृह आधार आनी त्याच बरोबर हो मिल्क इन्सेंटीव आसा पळय न्ही तो सुद्दां सादारणसो 10 ते 15 तारखे भितर दिवचो म्हणजे फिक्स. दर म्हयन्याचो दुधाचो प्रायस इन्सेंटीव प्रायस जो आसा पळय न्ही तो तांकां 15 तारखे मेळचो अशे प्रकारची भावना घेवन आमी काम करतात. आनी म्हाका खात्री आसा की मुखार 2 म्हयने तें सुद्दां जातलें अशें म्हणून.